हो प्राजीत काळे आमच्या जिवितांत बदलावण हाडच्याक आमकां आसचो एक अवकाश आहे. अवकाश म्हणच्या की हांवें विंसवण म्हणलो शब्द वापरल्यार भोव सोंपें म्हणून म्हाका भोगता. आमी एक विंसवण केल्या. ह्या करेस्मांत म्हज्या जिणेंत एक नव सरणी हाडटलो, नवें सांव हाडटलो, बदलावण हाडटलो म्हणली एक विंसवण आमी केल्या. कित्याक म्हळ्यार विंसवण करता आसतना त्या संगतीचेर आमकां मन आयल्यार मात्र आमी विंसवण करता. एक सोबीत वस्त आसा आनी ते पसंद जाल्यार मात्र आमी ती विंचता वा ती आपणावंक खुशी व्हरता. तशेंच हो प्राजीत काळ जर म्हाका म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडूंक मन आसा त्या दाळा मात्र एक दृढ निश्चय दृढ निर्धार करून आमी विंसवण करता. आनी ही विंसवण करता आसतना जायते चिंता बी आमी आटयता, जायत्यो विचार विमर्शो आमी करता. आज तुमी ह्या सुवातेर ह्या देव मंदिरांत सांगाता मेळ्ळ्यात, ही तुमची एक विंसवण. ह्या वेळार घरचें काम करून घरचो हारबार पळोवन तोटांत काम करून आमचो वेळ पाशार करीत आसलो, वा खंय सरी शॉपिंगाक वचून आमचो वेळ पासार करीत आसलो. पूण हाच्या बदलाक एक निश्चय तुमी केलो, निर्धार तुमी केलो आनी ह्या निर्धारा फाटल्यान थोडो त्याग केलो आनी हांगासर बाळका जेजूक मान करूंक ह्या युकरिस्तांत भाग घेवन देवाक अर्गां दिवंक तुमी सांगाता जमल्यात. ही तुमची विंसवण. असलेच जायती विंसवण आमच्या जिवितांत आमी लौकीक संगतींतय करता. एक आमचे ल्हानपणांतूनच भुरग्यां खातीर आमी थोडी विंसवण करता. खंयच्या इस्कॉलाक धाडचें, कसलें शिकप दिवचें, वाडोवन येता आसतना कसली डिग्री हांवें घेवची, कसलो बेस हांवें घेवचो, ह्या विशयांत आमी विंसवण करता. असले विंसवण करता आसतना जायतो विचार विमर्शो आमी करता, जायते चिंताप आमी आपणायता. सांगात आस कोणाक घर बांदूंक आसा जाल्यार केदें व्हडलें घर बांदचें, कसलें घर बांदचें, कितलीं कुडां आसूंक जाय, खंयचें कूड खंयच्या कुशीन आसूंक जाय, कसलो पेंट काडचो घराक, कसलें इंटिरियर डेकोरेशन करचें, ह्या विशयांत आमी जायतो विचार विमर्शो आमी करता. स्ट्रक्चर कशें आसूंक जाय आनी तें स्ट्रक्चर तशें हाडच्याक स्ट्रक्चरल इंजिनियरींग वा सिवील इंजिनियर जायत्यांची माहिती आमी घेता आनी एक घर बांदता. एक वाहन घेवंक आसा तर आमच्या कुटुंबाक केदें व्हडलें वाहन गरज आसा, कितल्या मोलाचें वाहन गरज आसा, कसलें वाहन गरज आसा. आमचें घन मान उखलून धरचें तसलें भोव शौकीन वाहन घेवचें गी वा एक सादें वाहन घेवचें गी, अशें जायते विचार विमर्श आमी करता. आनी हाच्या फाटल्यान विंसवण करता आसतना जायती जागृतगाय आमी घेता. कित्याक म्हळ्यार एक फावटी पयसो इन्वेस्ट केलो तर तो पाटी काडूंक भोव कश्टांचें, देखून जायती जागृतगाय आमी घेता. आतां लौकीक संगतींनी आमी इतली जागृतगाय घेता आसतना आत्मीक संगतींत आमच्या आत्म्याक संबंध जाल्ल्या संगतींनी इतलोच विचार विमर्शो आमी करता गी वा इतलेंच एक चिंताप गुंडायेचें चिंताप आमी घेता गी म्हणलें सवाल. आमच्या दिसा दिसपडत्या जिवितांत आमच्या आत्मीक आनी लौकीक संगती मदें जायतो वाद विवाद चलता. कुडीच्यो गरजो जायतेपणी आमी तिरसोवंक गेले तर आत्मीक संगतीक वायट जाता. कुडीचो संतोश कुडीची कुशालाय आमी जोडोवंक गेले तर आत्मीक संगतींनी शेळेपण भितर सरता. तर असले एका संदिग्ध परिस्थितींनी आमी जागृतगाय घेता गी. हे सवाल तुमचे मुखार दवरूंक एक वर्तें कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार असलेंच एक सवाल असलेंच एक पंतावान मोयजेन इस्रायल परचे मुखार दवरलें. इस्रायल परसा हे चिंतवतान भायर आयली. सिनाय पर्वता लागीं देवान तांकां
सल्लो तांचे मदें करार केलो, तांकां उपादेश दिले आनी हाचे मदें एक पटी इस्रायल परसा देवातान पयस गेली, अन्य देवाची पुजा करूंक लागली. आनी हाच्या उपरांत देवान आनीक थोडी नियमां आनी पुरा दिली. आनी थोड्याच तेंपान जोर्दान न्हंयच्या देगेन ते आसा ते जोर्दान न्हंय उतरून भसयल्ल्या गांवाक वेच्या सोमकोच्या कुशीन ते आसात. आनी ह्या वेळार परत एक पटी मोयचे तांकां सगळ्यांक सांगता हाडटा आनी म्हण सगळे नियमशास्त्र तांकां वाचून सांगता. आनी त्या उपरांत मोयचे लोकांक म्हणटा, तुमच्या मुखार जिवीत आनी सूख हांवें दवरलां, मरण आनी दूख हांवें दवरलां. एका कुशीन जिवीत आनी एका कुशीन मरण, एका कुशीन सूख आनी एका कुशीन दूख हांवें तुमकां दवरलां. तुमच्या हातांनी आसा, खंयचें तुमी विंचतात तें तुमकां सोडलेलें. पळया देवाचें बरेंपण पळया. इतले सकड जाल्यार तो लोक देवाच्या मोगाचो जाल्यार अजुनी देव स्वतंत्रताय मनशाक दिता. विंचवण तूं कर, बरें विंचताय तर तूं जियेतलोय, उपदेश पाळतलोय तर जियेतलोय, नियमां पाळतलोय तर जियेतलोय, म्हजी उतरां आयकतलोय तर तूं जियेतलोय. पूण जर उपदेश पाळी नासतना, म्हजें उतर पाळी नासतना अन्य देवाची तूं पुजा करतलोय तर तूं नाश जातलोय. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट न्ही, तुका बरेंपण जावचें वा तुका वायट जावचें तें देवान तुका करचें न्ही. बगार तुजी विंचवण, तुज्या विंचवणे वयर तुका भोवमान मेळटलें या शिक्षा मेळटली. विंचवण तुजी, विंचवण आमकां ती स्वतंत्रताय देवान आमकां सोमेस्तांक दिल्या. देखून आशिर्वाद आनी शिराप जोडून घेवचें आमकां देवान दिवचें न्ही. आमच्या विंचवणे मरिफात, आमच्या विंचवणेक सरी जावन आशिर्वाद वा शिराप आमी जोड खाणे वचो. देखून आतां ही विंचवण आमच्या मुखार आसा. ह्या करिज्माच्या वेळार, ह्या प्राजत काळा वेळार बरें आदारून बरी जिवीत जियोवन आशिर्वाद जोडून घेवचें वा जडतेक वचून नाश जावचें ती विंचवण आमच्या मुखार आसा. जेजू मुखार असलीच विंचवण आसली. जेजूक ताच्या जिविताचो शेवट कितें म्हणलें स्पश्ट रितीन कळीत आसलो. ताका मातबऱ्यांनी ताका द्वेश करूंक आसा, मातबऱ्या तावन ताका वायट जावचें आसा. प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका इन्कार करतले आनी हाजो परिणाम जावन तो कुर्सार मरतलो म्हणून ताका स्पश्ट रितीन कळीत आसलें. देवाच्या कुशा प्रमाणे म्हळ्यार आपणाच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे हांव जियेलो तर म्हजो शेवट कुरीस म्हणलो स्पश्ट रितीन जेजूक कळीत आसलें. जाल्यार जेजू ती वाट जमकाता. जेजू ती वाट जमकाता कित्याक ताच्या कुर्सा मुखांतर ताका जिवीत तो सस्तीक जिवीत जोडटलो. ताका मात्र न्ही सगळ्या मनशा कुळाक तो सस्तीक जिवीत जोडटलो म्हणलें स्पश्ट रितीन तें ती ताका कळीत आसलें. आनी ह्याच पासत कितले कश्ट आयल्यार तो जिवीता कुशीन समकाता. आनी आमकांय तीच विंचवण आमच्या मुखार दवरता. तूं म्हजो पाटलाव कर, तुकाच इन्कार कर, दिसान दीस तुजो कुरीस तुज्या खांद्यार घे आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी हाजो परिणाम कितें? हाजो परिणाम जिवीत. आमी सगळो संवसार जोडून आमचो जीव होगडायलो तर कितें फायदो? आजकाल ह्या संवसारांत जायते कश्ट, दगदणी, झुजां आमी पळोवंक वता. पळयत आसा कित्या पासत हें सगळें झूज? स्वार्था पासत. सगळ्या संवसाराचेर राजवडकी चलय जाय, सगळ्या संवसाराचेर अधिकार चलय जाय, आपणाचें व्हडपण, आपणाचें अधिकार दाखय जाय, आपणाची शाती दाखय जाय म्हणलें एक धोरण, म्हणलें चिंताप. आनी हो सगळो संवसार जर जोडलो जाल्यार जर आत्मो नाश जालो तर कितें फायदो? आतां तीच विंचवण, तसलीच एक विंचवण जेजू आमच्या मुखार दवरता. खंडीत जावन विंचवण करचें कश्टांचें, विंचवणे फाटल्यान आसचो त्याग, विंचवणे फाटल्यान आसचें तें सॅक्रिफीस, हें सगळें कश्टांचें. विंचवण
बरी विंसवण करता आसतना ती वाट कुर्साची, ती वाट कश्टांची. पूण हे कश्ट हो कुरीस तात्कालिक, थोड्याच काळाक. तर आमच्या मध्ये आतां एक विंसवण आसा. तात्कालिक कश्ट बघून सासणीक सूख जोडचें, वा तात्कालिक सूख जोडून सासणीक दूख जोडचें. तात्कालिक कश्ट सोसून सासणीक सूख जोडचें, वा तात्कालिक सूख अनुभव करून सासणीक केस्त जोडची वा शिराप जोडची. ती विंसवण आमचे मुखार आसा. आनी जर आमी सासणीक सूख जोडूंक कुशी व्हरता तर आमचो कुरीस आमी उखलून घेवंक आसा, कश्टांची वाट सोमकोंक आसा. आनी ह्या दिशेन हो करिज्माचो काळ आरंभ करचे पयलें पापा फ्रांसीस आमकां थोडे इशारे दिता. जर आमकां सासणीक सूख जोडूंक आसा, जर आमकां आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक खुशी आसा, तर आमी पयल्या सुवातेर बरें ओंपूंक आनी बरें लुवोंक पापा साहेब उलो दिता. बरें ओंपचें कशें? आमच्या जिवितांत बरेंपण आसा तें बरेंपण हेरां थंय परगट करचें. आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो आदारच्यो, जावं पुरो त्यो ल्हान वा व्हड, पूण बऱ्यो करण्यो आदारलेल्या वरवीं ह्या करिज्मांत बरें फळ आमी जोडूंक शकतले हांव. आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण हाडूंक शकतले हांव. ह्यो बऱ्यो करण्यो ल्हान तरी, थोडे फावटी ल्हान, भोव ल्हान तरी, त्या ल्हान करण्या मुखांतर क्रिस्ताचो उजवाड आमी परगट करूंक शकतले हांव. क्रिस्ताचो उजवाड, क्रिस्ताची वळख आमी हेरांक दिवंक शकतले हांव. आनी ह्या बऱ्या करण्याचो एक व्हडलें इनाम जावन आसा सर्गेंचें राज. तें सर्गेंचें राज आमी आपणावच्या दिशेन बऱ्यो करण्यो आदारूंक पापा साहेब आमकां उलो दिता. हाच्या सांगात इतर 5 इशारे आमकां दिता. पापा साहेब म्हणटा आमी मागणें करच्यांत पुरासाण अनुभव करूंक नजो. दुसऱ्यान आमचें तें आसचें तें खोटेपण हुमटून काडूंक केदींच फाटी सरूंक नजो वा पुरासण आमी अनुभव करूंक नजो. परत आनी परत देवातान बोगसाण जोडून घेवच्यांत पुरासण आमी दाखोवंक नजो. आनी चवथ्यान आमचे थंय आसच्यो खोट्यो वंदवण्या विरोध झुजोवंक आमी हर प्रयत्न करूंक जाय. आनी ह्या दिशेन आमी पुरासण बगोवंक नजो. आनी बऱ्यो करण्यो आदारच्यांत, गरजवंतांच्या आदाराक पावच्यांत, निराधाऱ्यांक आदार दिवच्यांत आमी केन्नाच फाटीं सरूंक नजो. आनी अशें केल्ल्या वरवीं क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या वाटेन आमकांय पाटलो करूंक एक अवकाश फावो जाता. आनी त्या कुर्सा वाटे मुखांतर आमचें आनी आमच्या सगळ्या मनशा कुळाचें साल्वासांव जोडूंक आमकां एक अवकाश फावो जाता. ह्या दिशेन बरी विंसवण करून बरें जिवीत जियेवन क्रिस्तान आमकां दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेन सोमकोंक आमी प्रयत्न करया. अशें जिवितांत प्रवेश जोडूंक, सस्नीक सूख जोडूंक आमकां फावो जातलें. हेच पासत येवकरिस्तांत हाजर जावच्या त्या जेजू लागीं आमी विनंती करया.